करची लेखला बट आता अम्मान सांगलं की चंद्रिक माय येतस के घरकडे तीन फिश घेऊन येतस की ती तर ताची काहीतरी बँड कॅन्सल खंयची जळक माया आणलेलं हो 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 आणि या पळया मोठ्या म्हणलात कसं नम्मा वा कसं बोर मोड येतस म्हळ्यार आमकां आतां डिनर करची जरूरत ना फर्स्ट डिनर जाल्लो आमगाचें रेडी. व्हॉट्सअप गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि परत की गुड मॉर्निंग घंटी जाले 7:54 म्हळ्यार आज थर्सडे आणि मस्त हॅक्टीक असं तर आता ब्रेकफास्ट करता असं आणि आज हांव करता असं रुलाव म्हळ्यार विंगड म्हाका विंगड टायम ना म्हाका करच्या खातीर आतां ताचे खातीर अम्मान सांगलें की रुलाव फंड घाली चलता तर आज कालच रुलाव मस्त जाता असं कसन करचें ऑप्शन ना कसन करका ना सकाळ ब्रेकफास्टा खातीर ताजे खातीर यांची करता असं आणि हांव तो फंड घालता फटाफट रेडी करता. तर रुलाव जाल्ला आणि चावे जाल्ला अम्माक ब्रेकफास्ट दिला. गुड मॉर्निंग अम्मा. गुड मॉर्निंग. रुलाव समजला लाय गेला हां लाय गेला चिकी गड्डी गड्डी कसला झाला ते ना काय ना सुकी सुकी झाला जशी झाला काय नाही. हांव आता तांनी पिता फटाफट रेडी जाता आणि कामावता. 3 hours later. जस्ट आतां हांव घरकडे आयलो हांव येताना हांगा बँड हाडलेला तर बँड करची लेखला बट आतां अम्मान सांगलें की चंद्रिक माय येतस के घरकडे तीन फिश घेऊन येतस की ती तर ताजी खातीर बँड कॅन्सल आणि आतां फिश रांदले ती 1-12 घंटा येता. हांव आतां हांगा दाळी दवरल्या शीता आदन दवरला बॉयल जाता असं जस्ट आतां फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर येवन चमकली. अम्मा आईची कशी असेल तुगे फिजिओ लायक कोण केला ते हें केला हांवें तशें कसं ना तीन म्हणल्या म्हणजे तर आतां तुका लायक कोण म्हळ्यार चमकुच्या जाता तुका प्रॉपरली तुझ्या म्हळ्यार चिकचिक जाता तिणें तिका हात दिता आनी चिकी म्हळ्यार एक घ्याची काडटा तशी. अच्छा म्हळ्यार बॅलन्साची हय चिकी म्हळ्यार पांया गांठी ती दुखच न्हू इम्प्रुवमेंट आसा इम्प्रुवमेंट मस्त आसा जाल्यार ती हायची करता चिकी दुखता. ओके ओके तेंचेर एकदम टायट आशिल्ली गांठी हाती लूज जाले जातालें तें हुगूर हुगूर थोडं अगोदर अगोदर जातालें वय आतां ते पट्टी काडल्यार समजत न्हू वापस. वय द फिजिओचे डॉक्टर न्हू आमकां हांगा आसा आमगेल्या एरियान तुका इंकी आसनो पाया सूप मेळटा की पाया सूप आसनो पिल्ल्यार आसनो त्याची कितराण येता म्हळ्यार हेल्दी आनी म्हळ्यार बेस्ट ते म्हळ्यार हाड्डाक पुरो पाया सूपय हाडया वचून आज न्ही म्हळ्यार केन्ना मदेन तूं वचून हाडतालो हांगा आनी आम्हाकय दितालो आनी हांवें दितालो पाया सूप. चलो ठीक आसा तर फटाफट रंदप करया. तर हांव आतां भायर सरला हाची की बग्गी वता असं म्हळ्यार म्हाका 3.5 घंटा क्लास आशिल्ले तर आज रज अस करून हांगा ताजे खातीर म्हाका आतां 8.5 घंटा पावकात नाजाल्यार हांव 3:30 पावता आशिल्लो तांकां काही भायर वचाचें ताजे खातीर पुरा क्लास आसनो हांवें एडजस्ट केला तर वग्गी वयर केलें हांव आसनो जेवन भायर सरलो. अम्मा तर जेवतली आतां जस्ट आयल्या ती चंद्रीक माय तर हांव मेगेल जेवण जाला तर आतां अम्माक बाण दिला तिणें तर आतां म्हाका तिणें फिश पुरो हाडला तिणें बट हांव मेगेल जेवण जाला म्हाका वच्चेच करून तर सांजवेळ वचून वचून तुमकां दाखयता तिणें कसन हाडला फिश म्हाका सांगला की तिणें तळ्ळा जालें मागीर रांदे पुरो हाडला बट एक्झॅक्टली हांव ओपन करून पळय न्ही म्हाका वेळ जाताच करून तर आतां वचा डायरेक्ट क्लास घेवया आनी सांजवेळ मेळया. आतां ह्या येद्रा आसनो ब्रिज जाताले हे ब्रिज जाल्यार आमकां मस्त लागीं जाताले म्हळ्यार ईस्ट वेस्ट क्रॉसींग ब्रिज तर क्लास आनी जाल्ली मेगेले आतां हांव घर काडूत असं आज ही वग्गी हांव फिनीश केलें म्हळ्यार चडल्यो हांगा रज आशिल्ली ताजे खातीर आज हांगा इतलें ट्राफिकय ना आज मस्त खाली रोड असं खाली रोड असल्यार लायक न्हू वग्गी घरकड पावता ती नाजाल्यार न्हू पुरा दिवसू अशींचे ट्राफिकान तूं वता आमगेल्या हांगा पळय एरोप्लेन येताच पळय कावळ आसना व्हड एरोप्लेन पळयलो हांव. सनसेट कितलो ब्युटिफूल दिसताच पळय. आतां कांदो घेवचे आसा पळय हांगा कांदो मेळटा ओपन आंगड ओपन आसा हांगा याची की होलसेलान मेळटा कांदो आनी बटाटो पळय आतां घेता वचून तो कांदो घेतलो हे 2 किलो घेतले घेता सो कितलो का 1 किलो कितले 20 रुपये 1 किलो सौरग मेळ्ळो हांगा सौरग आसा एक 20 रुपये एक 30 रुपये
सांसान 20 रुपये होड्डोड असले 30 रुपये बट ठीक असं आमकां इतलं लायक असतं 20 रुपये लायकच इतलं काय वाईट ना अम्मा एक कांदो हाडलो गो अम्मा कितलो गो तसो तुका 20 रुपये 1 किलो लायक असं हा 5 किलो अडकाशिला 100 रुपये किलो लायक असं 5 किलो म्हणजे ते लायक सुकल्या रे मस्त काढा येतो आता लायक ठीक असं मागीर वापस वचून हाडता तागेला थोडे असेल ते 20 रुपये मागीर तो आता भितर लागून घालता आता म्हाका गोत ना तागेला आसकी ना त्यावें गोत ना म्हाका असत पुरो ठीक असं मागीर वचून हाडतलो बट हांग 1 किलो 40 रुपये ते 2 किलो 40 रुपये वय बट हांव लायक असेल हें पळय सांसानच करून वो लायक सुकतो मागीर अशें अंड वरल्या रे हा एक टोकरीन जेवो मागीर थंय सुकतो तो ठीक असं मागीर वापस वचून हाडया लायक आता सद्या हाडला हें मस्त काढते वरतो वय लायक असं चलो आई आमगे थोडे दिवसा खातीर आतां कांदो जाल्ले म्हाका गोत नाशिल्लें मेगेल पाची आयली गे घर कडेन आम्म सांगतास पाची येवन चमकेली गे हांव ना आशिल्ले घर कडेन मागीर चंद्रीक माई येवन चमकेली परत येवन चमकेली घर कडेन आतां जेवण हून करतास खंयची जळकी गो माया हाडलें हो 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 पळय हें पेडवो तेव्हा चंद्रीक मायन हाडलें सुपर सान पेडवो क्या बात है सुपर आनी हें पळया मोती हाडलें तळ्ळा हाडलें मोती हाड म्हणल्यार कसं नम्मा हां सिल्वर फीश हें सिल्वर फीश मोती हाड म्हळ्यार लायक करून फ्राय केला आतां चिकी हून करतास आमी मेगल पाचशे ना बेट्टे हाडलां हा 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 बेट्ट म्हळ्यार ही विंगडाची गांवांत तूं बेट्टेक चड खाल्लां पळय तें बेस्ट आनी हें पळया भज्जी वांयगणाचे एक नंबर म्हळ्यार आमकां आतां डिनर करची जरूरत ना फस्ट डिनर जाल्लो हांगाचें तर रेडी चलो हांव म्हाका आतां भूक लागली हांव जेवतां आम्ही सांगता मागीर जेवतगे तर आतां हांव जेवण घेता आज कसं नाही करचें ना म्हाका आज जळके रांदय एक नंबर शीत फस्ट असं हांगा बेट्टे आजी हांव दनपार केलं शीत आनी हे बेट्टे चलो पळय आतां वा कसो पोरमोळ येतास हें पेडवे रांदईचे एक नंबर पेडवो कशी जिवाक लायक न्हय जस्ट आतां मागीर व्लॉग एडिट करून जाल्ले अपलोड करतास आनी आतां थोडे वेळ पुढेच न्हय मास्टर शेफ पळयत आशिल्लो ते बूट कॅम्प आसता न्हय म्हाका दिसता 30 लोकांक सिलेक्ट केलेले मागीर तांकां पुरो आसना ते कसं सांगलेलें रुमाली रोटी मागीर कसं की विंगड टायप्स ऑफ रोटी सांगलें करच्याक तर तांणी ते केले कोण कोण कर न्ही जाल्यार तांणी भायर ताजी मागीर वापस विंगड एक म्हळ्यार टास्क आसलेले तांतून दाखोवन खाली 12 लोकां सिलेक्ट करतली ते हांव अर्द पळयलें ते आतां पळोवचें बाकी आसा एक्चुअली कसं सांगचें आशिल्लें की असं न्हय कुकींग फिल्डांत असं न्हय जें आमकां इजी लागता तांतूं आमी एक्सपर्ट आसता ती बट शेफ जेवच्या खातीर असं न्हय तुमकां खाली तें करचें न्ही तुमकां पुरा करचें येवका न्हय कोण आसना मस्त तांकां भात जाल्लेली म्हळ्यार करच्या खातीर चपाती आनी रुमाली रोटी मागीर लच्छा पराठा कसं की विंगड टायप ऑफ रोटी आशिल्ले मस्त म्हळ्यार टफ जालें म्हळ्यार तांणी येदोळ ते कर न्ही फस्ट टायम तांणी आयली जेन्ना कॉम्पिटिशनांत ते तांगेले स्वताचे स्पेशल डिश आसना घरकड कसं करून आयले ना ते करून हाडलेले तांकां ते बारी खुश जाली तांकां हें गोत ना की मुखार कितले डिफिकल्ट टास्क येताले आनी कितले चॅलेंजीस येताले त्या मजा येता पळोवच्याक त्यावेळेस ट्राय करता अशी नाही की तुम्ही खंयच्यान तूं एक्सपर्ट आसल्यार मात्र तुमी एक्सपर्ट आसतली तुम्ही विंगडे ट्राय करता ताका सांगचें क्रिएटिविटी खाली कुकिंगांनी सांगतास नॉर्मलय सांगतास पुराचें नॉलेज आसता तर त्या मजा येता आशिल्ली म्हाका पळोवच्याक ते अर्द पळयलें हांव आतां बंद केलें नाका म्हाका ते व्लॉग आशिल्ले व्लॉग एडिट करचे आशिल्ले ते फाल्यां पळयतालो मुखार आनी पळया कितले म्हाका मास्टर शेफ पळोवच्या खातीर मजा येता एक नवे आसना इनोवेशन आसता आनी क्रिएटिविटी आसता कशी करता ती मजा येता पळोवच्याक टायम पास मेगेले तर तुमी ब्लॉगे जाल्यार एडिट करून आतां हांव व्हिडिओ हांगा एंड करता आनी तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कमेंट बाय गायज टेक केअर गुड नाईट